500 हेक्टर जमीन, एक हेक्टर म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मीटर जमीन, म्हणजेच 57,50,000 स्क्वेअर मीटर एरिया ही अंडर कल्टिवेशन येतली। म्हणजे कल्टिवेशन आसाच पण ताका उदीक नसल्या कारणान जे आउटपुट मेळपाक जाय ते आउटपुट आमकां मेळना। पण ह्या माध्यमांसून तो सरकाराचो जो यत्न आसा की हे रॉ वॉटर सगळ्या लोकांपर्यंत पावप, उदक पावले काय थंयसर लागवड जातली, समृद्धी येतली आणि लोकांचे राहणीमान सुदारतले, अशा तरेचो प्रयत्न आयज हांगासर केल्लो आसा। ह्या कामान आमचे कितलेशेक बागायती शेतकार फायदेमंद जातले, तांकां समृद्धी येतली त्यांच्या जिवनात, म्हणून हो प्रकल्प लाभदायी ठरलेलो आसा। तशें आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर डब्ल्यूआरडीचे आनंद पंचवाडकर हांच्यांनी सांगले की मये गांवांत समृद्धी येवपाक लागून आयचो हो क्षण एक म्हत्वाचो क्षण आसा। हांगासून जी पायपलायन गेल्ली आसा त्या पायपलायनीसून, त्या मुख्य पायपलायनीसून डिस्ट्रिब्युशन जावन 300ची, 200ची, 110ची अशे वेगवेगळ्या तरे सायजीच्यो लायनी प्रत्येक भागांत, म्हणजे ह्या मयेच्या प्रत्येक भागांत ह्यो वयतल्यो, म्हणजे त्या ग्राहकापर्यंत, म्हणजे त्या शेतकारापर्यंत पावतल्यो, अशा तरेचो प्रकल्प हो आयज हांगासर भूमिपूजन जाल्लें आसा। आमच्यो बागायती आहा, शेती आहा, हेज्या खातीर जो आमकां पाणयाचो तुटवडो आसलो इतलो तेंप, तो तुटवडो आमकां येणाऱ्या काळान आमची शेती बागायती हे सुखरूप आनी बरी जावची ह्या विचारान जो आयचो हो प्रकल्प हांगासर हाडलेलो आसा। आनी ह्या कामाचे जे आमच्या खास शेती बागायती खातीर जो पायपलायन, जो तिराळी भागाचे जे आमचो कालवे जाल्ले आसा, जे हांगासर पाणी येयल्लें आहा तिराळी भागांसून, ते नारव्या भागान वयता, थंयसून पंप करून हांगासर एक बरी मोठी जी उदकाचो सांठो जावपा खातीर जी टाकी आहा, आनी जी ती टाकीनसून जो पाणी आमचे पायपलायनीनसून वयतले त्या कामाचो आयज हांगासर शुभारंभ जाता। डिस्ट्रिब्युशन लायन ज्यो घालपाचे ते शुभारंभ आमचे मदीं आसा। मयचे उपूरबाय म्हजो नमस्कार। पयलें म्हळ्यार खूब उमेद दिसता। एक म्हणजे की आमी म्हणटा की ज्या जाग्यार पाणी आसा थंय समृद्धी आसा, आनी फुडलो जो काळ आसा तो पाण्याचो आसा। आमचे लेट MLA आनी सभापती गोंय राज्याचे माननीय श्री अनंत शेट सरान हो प्रकल्प जेन्ना हाडलो तेन्ना मये गांवचो एक सर्वांगीण विकास आनी एक एग्रीकल्चर बेज अशें तेजो थॉट आशिल्लो। त्यामुळे आमी तियारेचें पाणी हांगा पर्यंत आमच्या SPC म्हणजे दोडामार्गासून हांगा पर्यंत 25 किलोमीटर पाणी हाडटा। थंयच्यानी नारवा पिळगांवची जी स्कीम आमी केल्या, ती स्किमीच्यान आमी 85 MLD लिफ्ट करून हे सगळे मये गांवचे जवळ जवळ आमची 575 हेक्टर जमीन आमी ओलिता खाली हाडटा। आणि हे सगळे करतना इतले परत प्रकल्प जालो, पूर्ण जालो आमचो। आता उरले ते लोकांपर्यंत पाणी पावोवपाचें, लोकांच्या दारापर्यंत पाणी पावोवपाचें।